नमस्कार. दंपारच्या खबरान साहिल नारुलकराचे उकार. खबरो विस्तारान. बस्तरा एका 10 जणांच्या ग्रुपान एका जोडप्याक मारपाची घडणूक घडल्या. सोमारा राती घडणूक घडल्या. दनपारा खंय पार्किंगा वयल्यान एकल्या वांगडा वाद जाल्लो. सांजे खंय तो 10 जणांक घेवन आयलो आनी मारपाक सुरू केलें. मजगती प्रेग्नंट बायलेचेरूय हल्लो. जोडपें जखमी. म्हापशे पुलीस तपास करतात. फाटल्यान तो एकलो म्हातारो आहलो. तो म्हाका म्हणलो मदीं गेलो आला रे. हांवें म्हटलें म्हाका साडयान चल म्हटलें तो फुडल्यान मदींच रावलो आनी म्हाका म्हणलो तूं आपल्या वळखाताय दादा घेता. म्हाका गाडी घालूंक लागलो. म्हाका गाडी घातला तो आनी तूं म्हटलें म्हाका गाडी घालताय आनी हांवें तो गाडी घातली. तो आपल्या वळखा म्हाका घट धरलो. हांवें हात सोडलो हेजो आनी हांवें म्हटलें म्हाका धरताय तूं म्हाका धरपाक रायट ना म्हटलें. तो पास चालू केलें हांवें आनी काय म्हटलें 8:30 जाली आनी ह्यो मागीर एकलो येयलो. तो चेडो दिसता. तो येयलो आनी तो म्हणलो ती गाडी कोणाची रे. म्हटलें म्हाजी गाडी म्हटलें मागीर. म्हणलो तुजी गाडी तुवें कोणा हे चड उलयलो शाणपणां म्हणली. हांवें म्हणलें जालें अशें जालें म्हटलें. तो म्हणलो तुका चड उलोवंक जातलो काय म्हणलो राव मातसो. हांवें बरें म्हटलें हांव म्हाजें ऑर्डर मारपाक चालू आसा म्हाज्यो मारता म्हटल्यार ऑर्डर दिली आनी दुसरी ऑर्डर घेतल्या म्हणून तेच्या हांगासर 2-3 गाडी वयल्यो आनी म्हाका खबर ना गाडी हांवें म्हाजें सामान बिजी आहलो. सगळ्यांनी येयले धांवून म्हाका घट धरलो. पयलीं हे ओडलें म्हाजें टी शर्ट ओडलें आनी येता म्हाका एकलें पयलीं गोंयांत धरलो आनी धुकलून फुडें आयलो. तितले हांगासर एकलो आनी एकलो येयलो आनी मारीत रावले एकलो. म्हाका सुद्दां तांकां सांगता प्रेग्नेंट हा तरी बी तेंच्यानी म्हजे तकले केस धरले. ते काडे हे करता म्हणून केस ओडले म्हाजे. खूब मारला ते तेन्ना नाका पांयान. हांव सुद्दां तेचे पांया पडलें हांव तेच्या. हांव तरी मारूंक नाका मारूंक आयकूंक ना एक शब्द आयकूंक ना. डायरेक्ट सीएमान हेजेर लक्ष घालपाचें आनी पुलिसांक मातसो फ्री पावर दिवचो की बाबा हें करपाक की हेंचेर कोण पळय आहा पळय तेंचे फोन घेवपाचे ना आनी खरी कितें ते कारवाई करची. माडेल तिये एफडीएन 10 दुकानांचेर रेड मारून 2 दुकानां बंद केल्या. अनहायजेनीक कंडिशनान खंय फरसाण विकताले. म्हापशे करसवाड्यार एफडीएची रेड. चुकीचे लेबलिंग करून विकपी चिप्सांची पॅकेटां जप्त केल्या. फळांच्या दुकानांचेरूय तपासणी. फळांक खंय टेस्टिंगाक व्हेल्यात. पिकोवपाक केमिकल वापरिल्लें सापडल्यार कारवाई करतले. एफडीएची माहिती. As a part of our surveillance drive, today we have covered 9 premises and from these 9 premises, 2 we have asked to close down. One manufacturing unit preparing farsan which was operating in unhygienic condition. Likewise also a caterer which was operating without license and under unhygienic conditions. They have asked to close the operations. The others that we have checked were some suppliers as well as manufacturers, and mainly fruits were checked today again. We are here in Mapsa yard where we have done a random check and we've also drawn samples. Also another supplier located in Madel TV area, we have also checked him supplying mangoes, and again surveillance samples have been drawn and these will be sent for checking to check for any residues of chemicals. बेसिकली पण त्याचेर जे लेबलिंग आसा ते वेग आसा. चिकन लॉलीपॉप म्हणून वेग लेबलिंग केल्लें आसा टू मिसलीड. सो ह्या कारणा खातीर ते लॅबान धाडल्या आनी रिपोर्ट येतच फुडली कारवाई जातली. सद्याक स्टॉक जो आमी आसा तो कॉन्फिस्केट करून दवरला. एक केटरर आनी एक मॅन्युफॅक्चरींग युनिट. माडेल TV. म्हापशान काय बंद करूंक. म्हादय वळोवची न्ही म्हूण बेळगांव मोर्चा. सगळ्या पक्षातले कार्यकर्ते पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट थळाव्यांनी एकठांय येवन कर्नाटक सरकाराच्या निर्णया आड मोर्चा काडलो. बेळगांवच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयाचे मुखार मोर्चा. म्हादय वळोवंक दिवचे ना म्हूण एक्टिव्हिस्ट तेमाक. हांव हांगा बेळगांवच्या जिल्हाधिकार्यालया शेजारी असलेल्या चन्नम्मा सर्कला लागीं आसा. हांगा म्हादयी विरोधात म्हादयीच्या डायव्हर्शनच्या विरोधात एक व्हडलो मोर्चा चलता आनी ह्या मोर्चा भितर बेळगांव, खानापूर आनी वेगवेगळ्या परिसरांतल्यान जायते खूब व्हडलो जमाव हांगा एकठांय जाल्लो आहा. विशेष म्हणल्यार हांगा वेगवेगळे राजकीय पक्ष, वेगवेगळे राजकीय पक्ष, जात भेद हे सगळे कुशीन दवरून हांगा वेगवेगळ्या स्तरांतले लोक एकठांय जाल्ले आसात. आमचे उदक आमचो हक्क आसा, हे आमचे वातावरण आसात, आमचे वायल्ड सँच्युरी आसात, ते वाटायात आनी म्हादई प्रकल्प जावंक दिवं नाकात अशा लोकांची मागणी आसा. थोड्या वेळा भितर आता हे लोक जिल्हाधिकारी कार्यालया कडेन वतले आनी थंयसर एक निवेदन दितले. प्रुडंट मिडिया गोवा खातीर कॅमेरामॅन पवन सांगाता, लुईस रॉड्रिक्स.
ईडीसीन लाभांश म्हणून 86,20,260 रुपयाचो चेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांक भेटयला. जमीन संपदा व्याज दर म्हणून 4,35,34,164 रुपयाचो चेक मुख्यमंत्र्याक दिला. त्या वेळार खासदार आणि ईडीसीचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्लो. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आणि मंत्री गोविंदाची बसका जाली. गोविंदाची बाजू आयकल्या आता केंद्राक अहवाल धाडटले. गोंयांत राज्य समित्यो नाशिल्ल्यान कितें कारवाय करची तो निर्णय केंद्रा कडच्यान जातलो म्हूण दामू सांगता. गोविंद म्हणटा कितें विचारलें तें आपणें सांगलें. गोविंदाच्या वक्तव्या उपरांत दामू आणि गोविंद पयलेच खेप मेळ्ळे. श्रमशक्ती भवनात कितें घेवन फायली क्लियर जातात म्हूण गोविंदान केल्ल्या वक्तव्या उपरांत वाद सुरू जाला. गोविंदाचेर कारवाय जातली म्हूण दामून स्पश्ट केल्लें. आता दामून गोविंदाची बाजू आयकली, मात कारवाय कितें जातली तें खंय केंद्रांतल्यान थारतले. दामून आता केंद्राचेर धुकल्ले. ताजी ताणें आपली बाजू सांगली आनी पक्षाच्या दृश्टींतल्यान जें कितें आसा तें सांगलें. पक्षी शिस्तीच्या आनी संदर्भांतल्यान सगळें ताणें आपली बाजू सांगली आनी ताजो जो कितें अहवाल आसा तो पक्ष सृश्टी कडेन धाडून दिता. पण तुम्ही एक्शनूय घेता म्हूण सांगले ताच्या पयलीं म्हणजे पक्षाचे ताजी बाजू आयकपाक जाय आशिल्ली. म्हणजे तशें वन सायडेड सगळें ती हांवूय नाशिल्लो, रात्री आयला आनी आज आपयलो ताजे कडेन मेळप जालें आनी आतां पक्षाचे नेते जे कितें आसा ताजो निर्णय घेतलो. ओके, तुम्ही दिल्ली आशिल्ले, सो दिल्ली ह्या विशयाचेर कशें कितें डिस्कशन जालें? ना, दिल्ली हो आमचो पंडीत दीनदयाळ कॉमोमोरेटिव्ह सेमिनार आशिल्लो 2 दिवसाचो पूर्ण दिवस. त्या सेमिनाराक अटेंड करपाक गेल्लो. सो ह्या विशयाचेर काय डिस्कशन? ह्या विशयाचेर 2 दिवस म्हजो फुल्ल अभ्यास वर्ग तो ताजो व्याख्यानमाला. आनी रिशफलाचेर सर कितें आसा अपडेट? रिशफलाचेर कॅबिनेट रिशफल तो विशय मुख्यमंत्र्याचो, मुख्यमंत्री हे विशीं गोविंदाक विचारल्यार तो म्हणटा आपल्याक विचारले ते आपूण सांगला. सर तुम्ही मेळ्ळे न्हू दामू नायकाक, कितें तुमचें उलोवप जालें दामू नायकाक? जे कितें विचारलो तें सांगिल्लें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि चेतन गवस. फुडल्या 4 ते 5 वर्सांत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दिव्यांगां खातीर कायम हॉस्टेल सुरू करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. एखाद्या अशा दिव्यांगाचो पालक सोंपल्या उपरांत त्या भुरग्यांक कोणें सांबाळटलो तो पालकां मुखार प्रस्न. अनाथ दिव्यांग भुरग्यांक सरकार सांबाळटलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. फुडल्या 4 ते 5 वर्सांत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दिव्यांगां खातीर परमनंट हॉस्टेल सुरू करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. की भुरगे जे जन्माक आयलां ती कदाचित आमची जबाबदारी आसतली, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की तेजी पुराय देखभाल करप ही आमची जबाबदारी आसतली. बट बऱ्याचशा पेरंट्सांक चिंता आसता म्हाज्या फाटल्यान म्हाज्या भुरग्याचें कितें. आमचो गुरुप्रसाद पावसकर हांच्यांनी आस्था ह्या संस्थेच्या वतीन आता एक्सिलन्स सेंटर म्हापसा सुरवात केला. सरकाराचो प्रयत्न आसा फुडल्या 4 ते 5 वर्साच्या भितर परमनंट हॉस्टेल सुरू करप. आमी अशा भुरग्यांची परमनंटली म्हणजे तांच्या पेरंट्सांच्या उपरांत सुद्दां काळजी घेवपाचो हॉस्टेल हो प्रकल्प आमी तयार करता. इवन दो एक इन नॉर्थ आणि एक इन साऊथ. म्हणजे बऱ्याचशा पेरंट्सांक जी आज चिंता आसा फाटल्यान म्हाज्या भुरग्याचें कितें जातलें ही चिंता सदोदीत सगळ्यांक सतयत आसता. आणि ह्या चिंते खातीरूच तेजो परिणाम आपल्याचेर जाता आणि आपल्या आरोग्याचेर. त्या ती एक गजाल लक्षांत घेयात, म्हणजे आमी जितके फिजिकली आनी मेंटली फिट उरतले तितकेच आमी आमच्या भुरग्याची बरी काळजी घेवपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेनवारा बिठ्ठणा मांडवी बोटींत लागिल्ल्या उज्याचे अपकिर्त पळयल्यार सरकाराची अरिश्टकालीन यंत्रणा फेल. बोटी आणि पॅसेंजर क्रूज बोटींच्या सेफ्टीचें ऑडिट ना. हे बोटींनी भोंवता खंय रिस्की. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष पाटकर उलयलो. कॅप्टन ऑफ पोर्टाचें खंय लक्ष ना. सरकारान डिझास्टर मॅनेजमेंट खंय जाग्यार घालचो पडटलो. शेनवारा फांतोड्यार बिठ्ठणा मांडवी न्हंयत बोटीक उजो लागिल्ल्याची घडणूक घडिल्ली. बोट लासून काबार जाल्या उपरांत कॅप्टन ऑफ पोर्टाची टग बोट घडणूक थळार. उजो पालोवपी दळान तडीक रावन बोटीचो उजो पालयलो. ह्या घडणुके उपरांत काँग्रेसीचो सरकाराचेर फार. फाल्यां कितें अंडू इन्सिडंट जालो जाल्यार तो वाचोवपाक हांचे कडेन कसलोच अरेंजमेंट ना. ह्या सरकारान VTS कित्याक घालूंक ना? VTS अंडर AIS म्हूण आसता. AIS म्हणल्यार ऑटोमॅटीक आयडेंटिफिकेशन सिस्टम. इट इज लायक अ रडार.
जे MPT कडेन आसा, प्रत्येक वेसल जी भितर येता भायर वता ताचो कंप्लीट कंट्रोल MPT कडेन आसा. हांगा हांचे कडेन कसलोच कंट्रोल ना, हांचे कडेन फक्त पयशांचो कंट्रोल. मागीर तूं पयशे दी आनी तुजें रिन्यू कर आनी चल. दुसरें VHF ना VHF इज लायक वेरिएबल हार्मनी फ्रिक्वन्सी. दॅट कम्युनिकेशन इज नॉट देर. दुसरें डिझास्टर जाल्यार कितें जालो जाल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो हांचे कडेन कसलोच अरेंजमेंट ना. देव बरो की तो इन्सिडंट जो जालो तो फांतोडेर सकाळीं 4 वरांचेर जालो, वेर देर वर नो पॅसेंजर्स. इमॅजीन इफ दीस हॅड हॅपन्ड इन द इवनिंग. आनी तूं विचार कर की 1 नॉटिकल मायल ती वेसल ट्रॅव्हल जावन उजो लागून येता. 1 नॉटिकल मायल म्हळ्यार 2.2 किलोमिटर्स एप्रॉक्सिमेटली. बट 2.2 किलोमिटर ती वेसल ट्रॅव्हल जायसर ह्या सरकारा कडेन ती कंट्रोल करपाक कसलीच यंत्रणा नाशिल्ली. टग तुमी पळयलो, टगाचें उदकूच येना मरे भायर. तो कित्याक नांवांक दवरला तुमी? म्हळ्यार हाजो अर्थ ताजी सेफ्टी ऑडिट केन्ना जावंकूच नासतली. ताजें फायर फायटींग सिस्टम आनी केन्ना चॅकूच करूं नासतलें. 30 मिटर रेंज आसता ताची. डिटेल्स काडले हांवें. सो 15 दिसाचो टायम दिता आमी ह्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आनी ह्या मिनिस्ट्रीक. जर तर हे सगळें जर तर ते जाग्यार घालना आनी सेफ्टी ऑडिटाचो रिपोर्ट जर दवरना जाल्यार 15 दिसांनी आमी ताका घेराव घालतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ताळगांव एका स्टेशनरीच्या शॉपाक उजो. शॉपांतलो सगळे वस्तू लासून काबार. शॉर्ट सर्किट जावन दुकानाक उजो लागला आसूंये म्हूण दुकानदार उलयलो. सुमार 12 ते 15 लाखाचें लुकसाण जालां म्हूण अदमास. उजो पालोवपी दळ येता म्हणसर पुराय दुकान शॉप लासून काबार. ताळगांवां एका स्टेशनरीच्या शॉपाक सोमारा रातीं उजो लागलो. उज्यान सामकोच पेट घेतिल्ल्यान शॉपांतले सगळे सामान लासून काबार जालें. दुकानूच खंय जोडीचें एक माध्यम आशिल्लें म्हूण दुकानदारान सांगलें. सायडीच्या दुकानांक मात कसलोच मार बशिल्लो ना. शॉपान म्हाजे इलेक्ट्रिकल्स आयटम आशिल्ले, स्टेशनरीचे, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हाजे कॅमेरा, कंप्युटर, झेरॉक्स मशीन. कितलें नुकसान आतां सद्या? 12 to 15 लाख सुमार. 15 लाख सुमार. कांयच उरोवंक ना सगळें लासून. बारीक तर अशें बाकीचें मेन कितें आतां तें सगळें लासून. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. शिरोडा तळपण घरकान्नीचो तकलेर फातर घालून खून करपी घरकार चेतन गांवकाराक सरकारी सेवेंतल्यान निलंबीत केला. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान ही अर्द काडल्या. तो फोंड्याच्या अतिरिक्त जिल्लोधिकारी कचेरेंत LDC म्हणून काम करतालो. खुना उपरांत तेणें फोंड्या पुलिशेंत वचून मुखार सरेंडर जालो. घरकान्नीचे कोणा कडेन तरी अफेअर आशिल्ल्याच्या दुबावा खाला ताणें खून केला म्हूण पुलिसेक सांगलां. आमी पळयतात की जो पयरूच शिरोड्या हांगासर जो मर्डर जाल्लो आनी ज्या बायलेक मारलेली जो चेतन गांवकार हो एक्यूज जो आसा हो एडिशनल कलेक्टर फोंडा हांगासर कामां आशिल्लो. आनी अशी म्हायती मेळटा की हालींच तो बिचोलीच्यान हांगासर तेजी ट्रान्सफर जाल्ली म्हणून. आनी आयज कलेक्टर ऑफिस मरगांव सावथ गोवा हांगासर ताजें आयज सस्पेन्शन ऑर्डर काडल्या आनी ताका जो गव्हर्मेंट जॉब आशिल्लो एडिशनल कलेक्टर ताका निलंबीत केला अशें म्हणून आयकूं येता. पुणेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. PWD कॉन्ट्रॅक्टरांक मोठी थाकाय. आतां बिलां टेंडरांक 20% कॅपिंग लिमीट ना. जाय तितले सकल वर टेंडर घालूंक येता. कॉन्ट्रॅक्टरांनी PWDच्या सर्क्युलराक येवकार दिला. म्हणटात सेटींग बंद जातली. फाटली 18-20 वर्सां जाली PWDची टेंडरां बिलां 20% कॅपाचेर थारायताले. आतां बिलो टेंडराक 20% कॅपिंग लिमीट ना. जाय तितले सकल वचून टेंडर घालूं येता. कॉन्ट्रॅक्टरांनी PWDच्या सर्क्युलराक येवकार दिला. ह्या सर्क्युलराक लागून सेटींग बंद जातलें म्हण कॉन्ट्रॅक्टर सांगतात. 29 एप्रिलार CMाक मेळिल्ले आनी आमचे जे पॉयंट्स आहा कॉन्ट्रॅक्टराचे पॉयंट्स आमी डे टू डे प्रॉब्लम जे सॉल्व करता ते पॉयंट्स आमी एका मेमोरेंडम घेवन CMाक मेळ्ळे आनी CMान बऱ्या तर्फे आमचे आयकून घेवन सगळे पॉयंट आमचे मान्य केल्ले. 2-3 दिसां पयलीं CMान आमचो जो मेन पॉयंट आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्टरांचो 20% बिलो जे काम जे मारताले ते काडून उडोवपाक, ते व्हडलें काम आमचे CMान एक पॉयंट आमचो केल्लो आसा. आनी हांव प्रेजिडेंट गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियनाचो म्हाज्या कमिटी मेंबर तर्फे हांव ताका एक धन्यवाद दिता आनी थँक्यू म्हणटा. आतां टेंडर प्रोसेसिंगान कितें जातालें, जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर प्रोसेसिंगान पार्टिसिपेट करताले तेन्ना एक तांणी स्लॅब केल्लो
टेंडर म्हणजे कितें की कमीत कमी जितले वचूंक मेळटा आनी जितलो फायदो गव्हर्मेंटाक जाता तितलो गव्हर्मेंटाक मेळूंक जाय, म्हणजे लोकांचे पयशे वेस्ट जावंक जायना म्हणून हे टेंडर प्रोसेसींग आसता. पूण आतां कितें जातालें, ते जे सकयल येवपाची लिमीट आशिल्ली, जे सकयल बिलो आमी म्हणटा बिलो वचपाची जी लिमीट आशिल्ली ती गव्हर्मेंटान 20% सेट केल्ली, 20%च्या सकयल येवंक मेळना. म्हणून हाका लागून जातालें अशें की कॉन्ट्रॅक्टर जर सकयल कोण बिलो येता जाल्यार सगळ्यांक 20% येवचें पडटालें आनी ते आयिल्ल्या कारणान फेवरेटिजम वाडप आनी मिनिस्टर किंवा हो डिसायड करतालो की कोणाक काम मेळचें आनी हातून कितें जातालें की फेवरेटिजमूय वाडटाली आनी करप्शनाकूय चान्स मेळटालो. आनी अशी सिस्टम म्हणजे जातून करप्शन वाडटालें, जातून फेवरेटिजम जातालें, अशी सिस्टम PWD मिनिस्टरान बंद करप टू एलिमिनेट करप्शन. दीस इज अ स्टेप टू एलिमिनेट करप्शन. म्हणून हे सारको आमी ऐतिहासीक निर्णय हाज्या खातीर म्हणटा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. कोविड तकली वरकट्टा. कोविडाच्यो 8 केसी गोंयांत जाल्यात म्हूण केंद्रीय भलायकी आनी फॅमिली वेलफेअराचो डाटा सांगता. देशभर 4,000 केसींची नोंद. देशभर फाटल्या 24 वरांत भितर 200 नव्यो केसी. 4 जण खंय कोविडान सोंपले. आरोग्य खातें म्हणटा इन्स्पेक्शन मायंड आदले परस खर ना. सेरावली एका स्क्रॅप यार्डात बेकायदेशीर LPG गॅस भरपी रॅकेट धरला. एका सिलिंडरांतल्यान दुसऱ्या सिलिंडरांत गॅस भरतना रॅकेट सांपडलें. 5 जाणांक खंय कोलवा पुलिसांनी उखल्ल्यात. 2 गाडयांनी सुमार 80 सिलिंडर. चौकशी खंय चल्ल्या. हे आदीं ह्या स्क्रॅप यार्ड वाठारांत खंय खूनय जाल्लो. सिरावली एका स्क्रॅप यार्डात बेकायदेशीर LPG गॅस भरपी रॅकेट धरला. एका सिलिंडरांतल्यान दुसऱ्या सिलिंडरांत गॅस भरतना रॅकेटाक रंगे हात धरला. 5 जाणांक कोलवा पुलिसांनी अटक केल्या. 5-6 महीने से इधर ये गाड़ी आता है. हाँ, गाड़ी आता है. वो सिलेंडर लेके आता है. हाँ, सिलेंडर लेके आता है. और सिलेंडर से गैस दूसरा सिलेंडर अंदर क्या होता है साहब मालूम नहीं. वो उसके रूम में अंदर हम लोग बाहर से निकल के जाता है रास्ते में, गाड़ी दिखता कि हाँ गाड़ी आया है बस. तुमकां फाटल्यान दिसती पडटा ह्यो गाडयो आसात. 2 गाडयो आसात. तातूंत 80 सुमार सिलिंडर आसात. आनी अशें गमान आयलां की आयज सकाळीं 5 वरांचेर कोलवा पुलिसीन हांगासर रेड मारली आनी तांकां हे गॅस सिलिंडर जे आसात तांतली गॅस हे दुसऱ्या गॅस सिलिंडरान भरतना हांगासर 5 जाणांक कोलवा पुलिसांनी दवरल्यात आनी तांकां अरेस्ट करून व्हेल्यात. अशें गमन जाता की हे आतां सिलिंडर 80 सुमार खंयसान आयला हाची चवकशी चालू आसा. तशेंच सांगचें म्हणल्यार हे जो स्क्रॅप यार्ड आसा हांगासर पयले मर्डर पासून जाल्ले आसात आनी लोकांचें आतां डिमांड आसा की हाचेर प्रॉपर इन्क्वायरी जावची म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर सोराले सावन सावीर डायस. गोंयांत रेंट कार आनी बायक बंद करच्यो ताका लागून अपघात वाडल्यात. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश उलयलो. तेवटेन दक्षिण गोंय टॅक्सीवाले कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोनाक मेळ्ळे. तो म्हणटा मुख्यमंत्री कडेन इश्यू व्हरता. मजगती टॅक्सीवाले ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक मेळपाचे आशिल्ले मात पणजे कलेक्टरान जमाबंदी लायली. गोंयांत रेंट कार आनी बायक सेवा बंद करची ताका लागून गोंयांत अपघात वाडल्यात. वचत थंय पार्किंग करतात. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयलो. बंद केल्यार टॅक्सीवाल्यांक फायदो जातलो. येरादारी खात्यान टॅक्सीवाल्यांक एग्रिकेटरा विशीं म्हायती दिवन तांकां विश्वासांत घेवचे बाबूश उलयलो. Right, left, center, you see all this rent a bike and rent a car. You go and see on Pato. Now I will take you. 90% of the basically which the parking bay is been taken by these people. Correct. They have got to basically identify and show them the place where they are going to park the bike. What is the department doing? It is the important this thing of the department. It is the failure of the department, basically transport department to this thing. The director basically should take care of this first. I have raised this issue. And after raising the issue, basically they have stopped issuing the licenses to the fresh license. But what I had said, even last time, I said let us stop this in total rent a bike and rent a car. Now mostly in the coastal belt, you just go and see. Most of the accidents basically are happening because of rent a bike and rent a car. Reason I am saying if they give them a fixed guarantee. That Baba, if I am telling you if I have taken a loan and all this thing, I am worried that I must pay my installments in time. If my installments and all those things have been taken care of, then I have got nothing to worry about. मजगती दक्षिण गोंयांतले टॅक्सी युनियन कुट्टाळेचो आमदार आंतोनाक मेळ्ळे. तो म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन प्रश्न सोडयता. तेका इन्स्टॉलमेंट देखून भरपाक जायना. तेका एक 60 सपोज गाडी आसल्या तेका दिसाकून बोलालो
एक देखून भाडें मेळना म्हणटच तेंचे इन्स्टॉलमेंट देखून जायना. आमी MLA म्हणून हांव शेमा कडेन हांव डिस्कस करतें, पर्सनली वचोनूय हांव डिस्कस करतलो. इतले मजगतीं नव्या एग्रीगेटर गायडलायनीक विरोध करूंक टॅक्सीवाले येरादारी संचालकाक मेळपा आशिल्ले, मात पणजे जमावबंदी. सगळे आख्या गोंयचे नॉर्थ एंड सावथ टॅक्सीकार भाव आयज एकठांय जावन आयज आमी थिंगा वचून फकत ऑब्जेक्शन सबमीट करपाचें आसलेलें, पूण आयज कर्फ्यू लायिल्लो हा पेंजीम ऑब्जेक्शनाक. टॅक्सीवाल्यांनी एकटो वचून आपली ऑब्जेक्शनां खाते कडेन दिल्यात. सो हे आमकां परवडना म्हूण आनी ते आमकां गाडे रातचे बी न्हिदपाक जायना म्हूण आमी हेजें ऑब्जेक्शन हाडलां आनी हे ऑब्जेक्शना लागून आमकां मेमोरेंडम आमी हिंगा दिवपा येयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गांजे उसगांव बंदरांत बुडिल्ल्या दोगांयची बॉडी खंय सापडल्या. आयतारा ह्या बंदऱ्यार न्हांवंक गेल्ले कडेन दोगांक मरण आयिल्लें. हेर दोगांचेर थळावें वांटयलें. बुडटल्या एकल्याची बॉडी फायर ब्रिगेडीन आयतारा सांजे उसरां सापडिल्ली. दुसऱ्याचो सोद सुरू आसलो. काल सांजे सापडली. काल जो साई हॉस्टेलांतले जे भुरगे गांजा गोयले हांगासर पिकनीक करपाक आयले, तातूंतले 2 भुरगे जे आसा ते बेपत्ता आसले, ते बुडले अशें म्हणलेले. तेजी काल एक जो आहा तो काल डेड बॉडी काडपाक आयली आनी त्याच प्रमाणे दुसरो जो आशिल्लो पंजाबचो ताजी डेड बॉडी आयज रिकवर जाल्ली आसा फायर स्टेशन ब्रिजांक. त्याच प्रमाणे हे जे डेड बॉडी आहा तांकां सोदपाक लागून नेवीचे मनीस आशिल्ले आनी त्याच प्रमाणे फायर ब्रिगेड कालच्यान तेंगेले कर्मचारी तांकां सोदकाम तेंगेलें सुरू आशिल्लें. दोगूय जाण मेले, तितूंतलो एकलो जो आसा तो महाराष्ट्राचो आनी त्याच प्रमाणे दुसरो आहा तो पंजाबचो. जशें म्हणलां की सरकारान की जे उदका कडेन जावं आतां पावस पडटा आनी त्या प्रमाणे असल्या स्पॉटार वचपाक मनाय आसा, तेन्ना लोकांनी म्हाका दिसता त्याच प्रमाणे लक्षांत घेवपाक जाय की असले स्पॉट जाता तितले एवॉयड करचे, जेणे करून असली जी घटना जाता ती जावची ना. गांजेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मायग्रंट कोणते आमकां थाळोवचें पडटलें. गोंय मुक्ती चळवळीत उबारपी राम मनोहर लोहिया परप्रांतीय म्हणप आपाच्या पालेकराचो प्रस्न. गोंयचे बरेच वावुरपी मायग्रंट म्हूण हिणोवप खंय बरोबर न्ही. RGPच्या श्रीकृष्ण परबान आपात एंट्री मारल्या उपरांत मायग्रंटा विशीं मिडियाचो श्रीकृष्णाक प्रस्न. विचारसरणी खंय बदलची ना. RGPच्या श्रीकृष्ण परबान आपात प्रवेश केल्या उपरांत मायग्रंटांच्या विचारसरणीचेर पत्रकारांचो श्रीकृष्णाक प्रस्न. अमितान आपूण उत्तर दिलें. परप्रांतीय कोण तेत आमकां थारावचें पडटलें. गोंय मुक्ती खातीर व्हड काम केल्लें अशें राम मनोहर लोहिया परप्रांतीय म्हणप आपाच्या अमिताचो प्रस्न. आज मायग्रंट कोण तो प्रत्येक गोंयकारान धरूचो. राम मनोहर लोहिया मायग्रंट आशिल्लो. राम मनोहर लोहिया जो गोंयच्या लढ्या भितर सरलो तो मायग्रंट आशिल्लो. ताजें उत्तर म्हाका दिसता तुमी दिवचें पडटलें. मायग्रंट हो विशय जो आसा जसो आमी म्हटला पळय तेंच्यांनी त्यो पार्टी नासले ते पार्टी म्हणटात तुमी. एज अ पार्टी प्रेसिडेंट हांव एक गजाल सांगूं शकता की गोंयकार कोण, गोवन बाय हार्ट कोण, गोंयकाराचो जमनी वाचोवपी कोण, हो विशय एक वेगळो विशय आसा. आनी जाका RG पार्टी सदांच घाटी म्हणटा तो घाटी कोण हो मोठो प्रश्न आसा. ह्या घाटी कोण राम मनोहर लोहिया कोण आशिल्लो. ताणें स्वतंत्र गोंय करपा खातीर हातभार दिलो. राम मनोहर लोहिया कोण पालेकर आशिल्लो, तळगांवकर आशिल्लो काय कोण आशिल्लो हो मोठो प्रश्न आसा. सो गोंयच्या भल्या खातीर एकच मिनीट, गोंयच्या भल्या खातीर जो वावुरता, गोंयाक करप्शना पासून जो प्रश्न वाटयता तो प्रत्येक जाण आज गोंयकार आसा. मजगती श्रीकृष्ण म्हणटा विचारसरणी बदलची ना. मायग्रंट तुमचो आसलो तो इशू 100% येस. जे रॉंग करता म्हाजो 100% हांव आतां ह्या प्लॅटफॉर्मारूय रावन सांगता, जे रॉंग करता, जे इलिगल करता, जे आमचे जमनीक त्रास करता, आमच्या एनवायरमेंटाक त्रास करता, त्या सगळ्या अगेन्स्ट म्हजो आवाज आसतलो. तसोच आसतलो, तितल्याच व्हडल्यान आसतलो जितलो पयलीं आसलो, तितल्याच व्हडल्यान आतांय आसता. रॉंग केलेलो असो टर्मिनेट करपाक, पण तेणी टर्मिनेट केलो कित्याक ते आपली हुकुमशाही करता तेन्ना क्वेश्चन करता ह्या खातीर टर्मिनेट केला. हांव परत सांगपाक शकता तेणी म्हाका टर्मिनेट केला. लास्ट मुमेंट पर्यंत म्हाका ती आयडियोलॉजी आनी म्हाका ती पार्टी सोडपाची नासली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटीन इतलेरूच सोंपता. हे बुलेटीन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.